ब्रेस्तारा म्हापसा बीजेपी मंडळाच्या बसकेतली आतील गोटातील खबर भायर फुटली आणि खवदळ पडलो। मुख्यमंत्र्याच्या पुतण्यानूच इशू केल्ल्यान राजकीय चर्चेक चढ वतो। बसकेत हो उलयता तो मुख्यमंत्री पर्रीकाराचो बीजेपी वालो पुतण्यो अखिल पर्रीकार। ताणेच श्रीपाद भाऊक 2019 लोकसभेची उमेदवारी दिवंक हरकत घेतली। भाऊ खंय म्हापशेच्या लोकांक गृहीत धरता। अखिला फाटल्यान आनी एकलो युवा कार्यकर्तो तेच लायनीर उलयलो। प्रुडंटाच्या हाताक लागला तो हो बीजेपी मंडळ बसकेचो व्हिडिओ पळयात। टुरिझम मिनिस्टर गेलो आणि मागीर आतां आयुष मंत्री गेले। आमकां अशें लक्षात येयलें की आमचो आनी तांचो संपर्क तुटला आनी हाच्या पयलीं स्वता खासदारा कडेन हांव राजसिंग राणे मंडळ अध्यक्ष तशेंच संघाचे प्रमुख कार्यकर्ते संजय वालालकर हे बसून एक विशय मांडलो की मंडळाची व्यापक बैठक जी आयज जाल्या ताका खासदारान येवचें अशें फाटलो 1 वर्स विशय आमी तांचे कडेन मांडटा आणि 1 वर्स विशय मांडून सुद्दां खासदारान आमकां कांय उत्तर दिल्लें ना। मिटींग घेवपाक खासदार रेडी ना अशें दिसता। जेन्ना भाऊ टिकेट डिक्लेअर करतले ताचे खातीरूय आमी काम करतले हाजेर डावट ना, पण आमकां ग्रांटेड घेवचें न्ही, जे ग्रांटेड घेतले वता ते घेवचें न्ही असो हो विशय आहा। तो संयोजका कडेन मांडटा, हाच्या पयलीं संघटन मंत्र्या कडेन हो विशय मांडिल्लो आसा। पण कितें जाता आमी सदांच उगी रावता, आवाज आमचो खंय तरी आमी उलयना कित्याक आमकां दिसता पार्टी डॅमेज जातली आमी हें जातलें। पण आयज सगळ्यांच्या मतीन म्हणून हो विशय म्हणटा तातूंत म्हजो पर्सनल हें कांय ना, अजेंडा ना। कितें आतां परते फाटल्या इलेक्शनाक आयिल्ले ह्या इलेक्शनाक आयिल्ले हो विशय जाता। सो आमी जेन्ना लोकां कडेन वता आमी देशाचें काम करता, आमकां नरेंद्र मोदी परतो प्रधानमंत्री जाय हाजेर 80% डावट ना। आमी ताका दीस रात झडटले काम करतले, पण भाऊनूय मातशें आपले प्रेजेंस फील करून आमकां हांगा एक भाऊन जे आमकां 1 वर्साक टायम दिलो ना, बिजी शेड्यूल आसत काय आनी प्रायोरिटीज डिफरंट आसत। एक वेळ म्हापसा म्हणून प्रायोरिटीज आसत कित्याक दर वर्सा आमी लीड घेत आसता, आमी काम करता लीड दिता। एक वेळ प्रायोरिटी नासत तातूंत विशय व्हरचो आयज अध्यक्ष येवपाचे आशिल्ले म्हणून हो विशय मांडपाचो अध्यक्ष काही कारणान पावले ना। श्रीपाद भाऊ मनीस नितळ निर्विवाद, मात कामाचे बाबतीत फाटी म्हूण आतां मेरेन विरोधक उलयताले। मात आतां भाऊक खुद्द बीजेपींतल्यानूच चॅलेंज येवंक लागल्या। 4 फावटीच्या ह्या उत्तर गोंय खासदार मंत्र्याक हे फावट म्हापशेच्या बीजेपीच्याच कार्यकर्त्यांनी शिनाल दिला। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।